म्हज्या स्पीचाच्या मुखार मूरू निमिशां म्हणून बरयलां मूरू सोन्ने विसरल्यात गे म्हणून मोत जाय जाल्लें तें म्हळ्यार वेदीर आसल्या सगळ्यांची नांवां काडले 2.5 मिनटां जातात मागीर काले उलोवचें हांवें. वेदीर आसच्या सर्व याजक बापांक धर्म भयणीक दियाकोन आसात आनी सर्व मानेस्त आसात मानेस्तीन आसात. फादर वालेरियान तुमचे लागीं माफ मागता कित्याक म्हळ्यार हो वेळ तुमी उलोवचो पूण एका कारणांतर म्हाका आनी एका कार्यक्रमाक वचचें जाल्ल्यान तुमचो जागो हांवें काडून गेला. दयकर माफ करा. हांगासर हजर आशिल्ल्या सर ओमजूर फेर्गस घरानो आनी कातोलीक सभेच्या सर अभिमानीनो बरी सांज मागता. पयल्यान पयलें अभिनंदन. भारी एक अपुरबायन आमचे सूट घालून आनी कापड न्हेसून भारी अपुरबायन आसात. एक जोरान ताळयो दिया सगळे मेळून. सगळे कातोलीक सभेचे दादले आनी स्त्री पळय तांचे डिसिप्लीन आनी तांचो स्पिरीट पळयतना म्हाका भोगता. येवच्या फावटी केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष ओमजोर म्हणून तूं जातात म्हणलें म्हाका भोगता. हे तुमी करचें काम. तुमी म्हणून न्ही हांगासर पयलो अध्यक्ष आसा मानेस्त वेगस. थोडे देवादीन जाल्यात थोडे भलायकी बरी ना आनी तुमी आसात. तुमी करचें काम तें कूल नातलें काम. कूल नातलें काम. तुमकां कांय फायदो ना तूं. आनी विशेश जावन थोडे गॅरंटी फाटल्यान जावन हांकां कांय काम ना सायब सगळो दीस इगर्जेच्या फाटल्यान भोंवतात थंय म्हणून तें एक गॅरंटी आयकतात. कोण निस्वार्थीपणी काम करता त्या हर एका मुखेल्यांक हें आयकूंकच आसता. देखून तुमी कांय टेन्शन करचें नाका. तुमकां लोकांचो अभिमान आसा लोकांचो मोग आसा. तुमी बरें केल्लें बरें काम हांगासर बबिताबायन वाचून सांगलें तशें म्हणटना खंडी जावन तुमी ओमजोरू पिरगजेक एक गौरव म्हणून सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. आनी ह्या संदर्भार 25 वर्सां संपयलेल्या ह्या संदर्भार तुमकां हांव विशेश रितीन उल्हास पटयतां. मोगाच्यानो फादर अँड्रू बाजाल फेर्गोजी विगार उलयतना सांगलें कातोलीक सभेन लिडर्सांक क्रिएट करीचे. एक व्हडलो रूख जायचे आनी तांकां पाळां येयचे आनी की चड लिडरांक मुखेल्यांक आमी क्रिएट करीचे म्हणून. म्हजें चिंताप तेंच जावन आसा. पूण आज एक ल्हानशी गजल तुमच्या मुखार हांव सांगूंक आशेतां. कातोलीक सभेन जायते फाटल्या 25 वर्सांनी जायतीं कामां केल्यान. तांणी लिस्ट आयकतना करनातलीं खंयचींय कामां नात. पूण 25 वर्सां जालीं म्हणटना मुखलें मेट दवरतना कांय तरी इल्लें नवें सांगचीची गरज आसा. आमचे आयचे तरणाटे आसात तांकां एक बरें मार्गदर्शन दिवन तांकां आमच्या फेर्गज मठार आमच्या समाजांत आमच्या समुदायांत कशें आनीकी व्हडलो लिडर करून ह्या व्हडलो एक जैतेवंत व्यक्ती करून कशें रुपीत करचें ह्या विशयान कातोलीक सभेन चिंतचें गरज आसा. आनी म्हाका ह्या विशयान विशेश जावन खंत आसा कित्याक म्हळ्यार युवा जण म्हळ्यार म्हाका बारी लागीं. तांकां हांव कितेंय करूंक तयार आसतां आनी जायते जण म्हजे कडेन संपर्कार आसात. फाटल्या एक 2-3 म्हयन्या पयलें एक भुरगें ताचें सेकंड इयर BCom फायनल इयरान कोण नासलें तें म्हाका इंस्टाग्रामान मॅसेज घालता आनी सांगता सर म्हाका तुमकां वैयक्तीक जावन मेळोंक जाय उलोवंक आसा म्हणून. गजल काले म्हणून सांगून हांव भायर आसलो. हांवें जायत हांव गांवाक आयिल्ल्या उपरांत मेळटा म्हळें. मागीर म्हाका उडास ना. परत 1 म्हयन्या उपरांत परत्यान ताजी मॅसेज आयली. तवळ हांवें ताका म्हजे नंबर दिले आनी सांगलें तुका फुरसत आसतना म्हाका कॉल कर आनी हांव फ्री आसतना तूं ऑफिसाक ये मेळया म्हणून. आनी तें इमिडिएटली ताणें कॉल केलें आनी दुसऱ्या दिसा आयलें आनी उलयलें. उलयतना रडलें. एक टॅलेंटवंत भुरगें मोगाचें न्हू हें उडास दवरा. ह्या फेर्गजेन जायतीं भुरगीं आसात आनी हांगा पेरंट्स आसात युवा जाण आसात आनी तुमी हर एकल्यांनी आयकुचें गरज आसा. तें भुरगें रडलें आनी तें म्हणलें हांव सोशल मिडियान इल्लें एक्टीव आसा. युट्यूबार इंस्टाग्रामान फेसबुकार म्हाका व्लॉग करचे एक पिसाय आसा आनी लोकां कडेन संपर्क दवरचो एक कम्युनिकेशन दवरचें साधन हांवें केलां आनी म्हाका इल्लेशे फॉलोवर्स आसात म्हणलें. आतां कालें प्रॉब्लेम तुजें. हांवें आयले वार एक विडियो घालो आनी मस्त जाणांनी लायक केलो. पूण आमच्याच मनशांनी म्हाका नाका जाल्ले कमेंट्स घाले म्हणलें. काले कमेंट्स घाले. ताणें स्क्रीनशॉट काडलें. तो विडियो ताणें डिलीट केल्लो खंय. स्क्रीनशॉट काडलें दाखयलें.
बेजार जाले म्हाका पळोवन आनी ते म्हणाले आनी मुखार हांवें सोशल मिडियातावन पयस रावचें म्हूण चिंतलां म्हणजे सोशल मिडिया अकावंट पुरो डिलीट करूंक चिंतलां आनी ताच्या की चड दुखलें ताका काल्याक म्हळ्यार घरा ताच्या आवयन लेफ्ट एंड रायट गाळी दिल्यात ताका तुका काय आल्याक गो हें तुका बेश्टें डिग्री करचें काम करचें पयलें काजर जावन वेताय हें पुरो तुका काय आल्याक म्हणून हांवें ताका बरें करून समजायलें आनी ते कमेंट्स पळयतना म्हाका बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार थंयसर क्रिटिसिजम नाशिल्लें थंयसर एब्यूज आशिल्ले बेपारवा निंदा गाळी पर्सनल अटॅक आवय बापायक गाळी आनी हे कोणें दिवचे आमच्याच तरणाट्यांनी ह्या आमच्याच समाजांतल्या मनशांनी हांवें पयलें ताच्या आवयचे नंबर घाण गेले आनी उलयलो आनी तांकां सांगलें सादी जाल्यार तूं ये ना जाल्यार हांव तुमच्या घरा येता ना जाल्यार फोनार उलयता म्हणून पूण आवयक हांवें फोनारच कन्विन्स केलें त्या चेडवाक बरें करून गायड केलें हांवें सांगलें खंयच्याय संदर्भार कोण कितेंय म्हणून दी पूण तुजें काम रावं नाका तुवें सोशल मिडियाक हात घालाय कंटिन्यू कर तूं एक दीस शायन जाताय आनी त्या दीस शायन जातना येत मनीस ते थंय उरतात तूं खंय पावशात म्हळें आनी ताका हांवें म्हजें एग्जाम्पल दिलें फाटल्या 22 वर्सांनी हांवें कांयनातले गाळी नात कांयनातले मार नात सुण्या माजरांनी म्हाका येतलां फाटल्यान येतलां मुखल्यान येतलां सोशल मिडियान येतलां पब्लिकांत येतलां खंय येतलां 22 वर्सां तें कावून 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 ते मनीस थंय तात आनी आज हांव तुमच्या मुखार रावन उलयतां आनी आज जर तर म्हज्या फाटल्यान म्हाका कोणी उलयना म्हाका कोणी गाळी दिना म्हजे विशयान पाड उलयना जाल्यार म्हाका न्हीद येना काले म्हळ्यार म्हजी पॉप्युलॅरिटी डावन जाली म्हणून चिंतचें हांव गेलो आवट म्हणून मोगाच्यान आवय भुरगीं आवय आनी बापूय आसात तरणाटी आसात फिरगजीचे हांगासर विगार आसात आज काल आमच्या समुदायांत एक बारे डेंजर ट्रेंड जाला एक 8 PM गँग तुकडे तुकडे गँग उदेला उडस दोरा तुकडे तुकडे गँग तुम्ही ऐकला एक 8 PM विशेष गँग एक काळ आसलो घरा टीव्ही नातली रेडिओ नातले एंटरटेनमेंट नातले घरांनी पयलें पुरा गोत्ता सोंग पुरो मालगड्यांक 8 वरां जालीं म्हणटाना इल्लें घालचें गो बायलांनी झगडें करचें दुसऱ्या दिसा सोमा आसता तें एंटरटेनमेंट तांकां आज आमचे लागीं टीव्ही आसा फोन आसा सगळें एंटरटेनमेंट आसा विशेष जावन हे 8 PM गँग कालें करतात की म्हळ्यार 8 वरां उपरांत सोशल मिडियान बरोवन सुरू करतात फेसबुकार वॉट्सॅपार थंय हांगा कालें बरयतात फिरगजीच्या विगारा कुडी काडचें घाल्ल्या उपरांत कोणी एकलो लिडर आल्या ताका कुडी काडचें कोणी एक टॅलंट मुखार येता ताका कुडी काडचें हांवें इतलें सांगचें कुडी काडा क्रिटिसिजम करा सकारात्मक क्रिटिसिजम करा पूण तुमी गाळी दिवची बेपारवा करचें पॉझिटिव्ह उलोवचें आनी तांचो स्पिरीट तांचें कितलें एक जोश आसा तें देंवोवचें हें काम करनासात दॅट इज द क्रिमिनल एक्ट तुम्ही वाडोवन येवच्या एका टॅलंटाक थंयच दामून धरतात आनी त्या भुरग्यान सांगले बरी कितलेशे भुरगीं फील्ड सोडून धांवल्यान खाली सोशल मिडिया म्हणून न्ही हांगा एकलो नाटकांत खाली एकलो सूख करता 4 जाणांनी फातोर मारले तो नाटकच सोडटा उलयतना खाली एकल्यानी सूख केले ताका फातोर मारले ताणें उलोवचें बंद करता खंयची ताजी हॉबी तो कितें दाखोवंक येता आमी कालें करता तांकां सडा वचोवन येता फाटल्यान थंय हांगा येता पूण ताच्या बदलाक बऱ्यान आपोवन समजून ताका एक वाट दाखोवचें काम आमचे तावन जायचें जर तर आमकां बरे लिडर जायचे जर तर आमच्या समुदायांत बरें टॅलंट जायचे तशें जाल्यार आमी वाट दाखोवचें मार्गदर्शकांचें काम करीचें आनी ह्या संदर्भार सगळ्या तरणाट्या कडेन हांव सांगूंक अशें येता इतल्यांत तुमकां कोणी कितेंय म्हणून दीत मारली शेंडी क्यार करनाका तुमी कित्याक तुमी तुमचे जिणेची येतात तुमकां खंय वचचें म्हणून तुमकां गोत्त आसा आनी एकलो जर तर तुज्या विशयान फाटल्यान मुखल्यान उलयता जाल्यार ते तुजे सक्सेस म्हणून चिंता तें तुमी सक्सेस कित्याक म्हळ्यार तूं मुखार आसाय तो ते पाटी आसात आनी पेरंट्सांक विशेश हांव सांगता तसल्या संदर्भार दयेकरून भुरग्यांक डिमोटिवेट करनाकात
दयेकरन डिमोटिवेट करनाकात. तुका जाय आसलें ओगेत बोस म्हणलें तें एका गालार जालें. आता तशें बिलकुल करूं नजो. जर तर तुम्ही तशें केल्यान जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचे टॅलेंट तुमीच दामून धरतात. हांव सांगता तुमीच दामून धरतात. तांकां सोडा, मार्गदर्शन दिया. फाल्यां सकाळीं 10th भुरगो या भुरगे तुमकां कितलो व्हडलो गौरव हाडटा म्हणून पळया. जर तर तुमचो सपोर्ट ना, तुम्ही तांकां पाडता पडनात, आमची भुरगीं वयर येवंक चान्सच ना. देखून हांव सांगता येया, पॉलिटिक्साक येया. आयकोंक मेळटा वडना, कात दाट करा म्हजे बरी, कांय प्रॉब्लेम ना. मिडियाक येया, गव्हर्नमेंट जॉबाक वसा, खंयचें फील्ड जाय तें चूज करा. सक्सेस जातात एक दीस, पूण तें सक्सेस जायचे जाल्यार घरांत रावन पयलो सपोर्ट गरज आसा. आनी हांव आज कॅथोलीक सभे कडेन इतलें सांगूंक अशें येता, तसल्यांक आयडेंटिफाय करा. साथ दी जाल्यार तसल्या भुरग्यांक आवय बापायक सगळ्यांक मेळोन एक शिबीर करा. बरें कोणी एक उलोवचें आपया, मार्गदर्शन दिया. आमचो मुखलो, आमच्या समुदायाचें भविश्य आमचे तरणाटे. जर तर तांकां आमी आज डिमोटिवेट केलें, आमचो समुदाय, आमचो फ्युचर कितें म्हणून गुंतूना. लेखान मेजल्ले इतलेच मनीस आसचे सगळ्या कार्यक्रमाक. वॉल्टर नंदळीके, स्टॅनी, आयवन डिसोजा आनी कोण तेत, दुसरे कोणी ना. 6 जाणांनी येयचे, मुखेलपण सगळ्यांनी काण घेवचे, सगळ्यांनी शायन जायचे. आमचे विगार बाप आसात, मानादीक बाप डिकुन्ना, तांच्या विशयान हॅलो फादर कार्यक्रमांत हांवें जायतें आयकलां. एक पॉझिटिव्ह मनीस, एक सकारात्मक चिंतप मनीस. उमजूर फिरगजीक एक सकत दिल्ले मनीस हांव खंडी जावन चिंता. मुखल्या दिसांनी तांच्या मुखेलपणार उमजुरांत आनीकय जायतीं तालेंतां उठोन येतली. आनी उमजूर आमच्या सगळ्या दियेजीक एक आदर्श जातले म्हणून सांगूंक म्हाका खंडी ह्या संदर्भार खुशी पावता. हो संदर्भ म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी आमचे तरणाटे, आमचे मलगडे, तुमी खंयच्याय विशयान फिकीर करनाकात. फाटल्यान उलोवंदी, मुखल्यान उलोवंदी, तिसल्यान उलोवंदी, इसल्यान उलोवंदी. आमची जिणी आमी जिवोवचें. आमकां कोणाचेर ऋण ना. ताका कोण उलयता इतल्यान तूं म्हणा म्हजो उडासकारांनी मारली शेंडी म्हणा. म्हाका आनी एका कार्यक्रमाक जप्पू एका प्रोटेस्टंट समुदायाच्या इस्टर प्रोग्रामाक वचूंक आसल्ल्यांत हांगासर वेगळी वसाचें पडून तुमच्या लागीं सगळ्या लागीं माफ मागता. खंयी म्हाका अर्द्या रुटान वेची संवय ना, पूण हांवें तांकां कमीट करतना इल्लें कन्फ्युजन जालें हांगाचें आनी तेंची डेट देखून हांवें वसाचें जालां. तुमच्या लागीं माफ मागता. हो संदर्भ म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव तुमकां आभारी जावन आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून ह्या कार्यक्रमांत हांव निर्गमन करूंक अशें येता. देव बरें करूं. जय हिंद.